मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. ताका जागो चेंज करूंक जाय. सकाळी उठले की ताका मातशें हांगा घालूंक जाय. आनी हेजो कपडे पळय आयज माय फर्स्ट क्रिसमस. वय इश्वी वय हाय म्हण सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग म्हण. कितें पळयता आतां रडटालो. कॅमेरा फुडें हाडले की उगी जालो. म्हण गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. गुड मॉर्निंग म्हण. हाय. मोबाईल दी म्हणटा आपल्याक धरपाक. म्हण गुड मॉर्निंग म्हण. हाय केलें तुमकां सगळ्यांक. घे हांगा न्ही ताका मातशें बरें वारें सुट्टा आनी हांगासर न्ही आजून आमी आकाश कंदील बीन काडूंक ना. तुमकां दिसता काय खबर ना. ते बरें हालता बीन ते तो पळयता मागीर बसून. न्हू रे. घे. कोण रे कोण कोण. डिगी 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 डिगी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी. आमी सगळीं बरी आसा. सकाळचो टायम इश्वी उठला खेळटा हांगासर आनी हांव करता हांगा ब्रेकफास्ट. दाखयता आयज कितें आहा तें स्पेशल. सो आयज आसा ब्रेकफास्टाक ब्रेड आनी ऑमलेट. न्हू रे. तूं खातलो. तूं खातलो. जेन्ना आमी कितें खाता बीन न्ही पळयत रावता आनी तोंड अशें करता न्ही रे. आपणाक जाय मागीर तूं खा. ओके. कितें कितें पळयता. बरो आहा. खूब मस्ती जाला न्हू इश्वीक. खूब मस्ती जाला. हय खूब मस्ती जाला. थंडी खाता न्हू रे म्हण ताका मातशें हांगा वताक घातलें. आतां न्हीद येयली ताका. वदळ उठलेलो तो. दोळे मातशें पुसता तो. ताका येयला न्हीद. मातसो खेळ म्हणलें ताका. समतें ताका झुलान घातलें न्ही न्हिदना तो. घे घे घे. झुलान बीन घातल्यार न्हिदना. मातशें ताका जोरान न्हीद येवंक जाय न्हू रे. दोळे पुसता. आयज रिचुकाक दिल्ले तो बरो आपलो ब्रेड ऑमलेट ताका खावपा आलो. ताका सँडवीच. ताका सँडवीच सदांच जर करून दिलें न्ही खातलो तो सँडवीच. तो सँडवीच घेवन गेला. सो आमगेर ताती बीन आसलें म्हटलें ऑमलेट करून खावया म्हटलें. ओके. भायर सामकें थंड सामकें. आतां थंडी स्टार्ट जालें न्हू इश्वी. हांगासर मातशें वत पडटा न्ही मातशें वतान दवरलें ताका. चड वेळ रावना तो वतान रडटा. हांगा घातलें. हॉलांत घातलें अजिबात उरना. हॉलांत हांगा घालूंक जाय नाजाल्यार तो देवाचो रूम आहा थंय घालूंक जाय. उग्गी रावता. ओके. चला हांव ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा तुमकां. चला. कितें आतां न्हीद मरे. येद्दे व्हडलें रडटालो आपल्याक न्हीद येता म्हणून आनी आतां हांगासर उग्गी बसला. कितें बरो आहा. जस्ट तो न्हिदलोलो मागीर हांव गेलें भितर मशीन मारपाक. उठलो फक्त न्ही लागीं बस म्हणटा न्हू रे. काम ना हांगासर लागीं बसपाक. न्हीद. सो आनी एक वर न्हिदतलो तो मागीर उठलो. चल मेळटा तुमकां मागीर. इश्वीक न्हिदलो. मशीन मारलें. नुस्तें हाडलेलें पयर. हय. सो बरें आसलेलें. इसवण हाडलेलें. इसवण सामकें फ्रेश सामकें फ्राय केलेलें इतलें बरें जाल्लें. मागीर ताल्ले हाडलेले बांगडे हाडलेले तिसऱ्यो आनी हें हाडलेलें कितें इसवण. सगळें नुस्तें न्ही फ्रेश. आनी आतां न्ही इतलें नुस्तें येता म्हणजे ताल्ले तशें ताल्ले येता आनी बरें लागता सारकें रुचीक सामकें. सो म्हटल्यार आई तिसऱ्यो न्ही पयर हांवें करी केल्लें. ओके. हाफ डे शूट केलेलें आनी वाल आहा न्ही साई म्हणटा वाल काड वाल घालून तिसऱ्याचें हें करया करी करया. ताल्ल्याचें हुमण करता म्हणपाक. ताल्ल्याचें हुमण केलें ती बी खायना. हें तरी मातशें चड तिखट करना हें करी. ताल्ल्याचें हुमण न्ही मातशें स्पायसी करचें पडटा जाल्यार तें बरें जाता. सो हांव पानां चिकला मगे. हय. सो पानां आसा न्ही आनी बरें हें हेल्था ताका लागून म्हटलें कर. आनी तिसऱ्यो आहात न्ही आतां हाडलात न्ही. ओके. सो क्लीन करता नुस्तें तो उडच्या पयलीं दाखयता तुमकां हें नुस्तें. तिसऱ्यो फ्रिजीन दवरलेलें न्ही तोंड ओपन जाल्लें आसा. ताका आतां म्हणजे ताका उकडटलें. उकडून तेजें मांस काडटलें. बांगडे आनी सामकें हें आसलेलें फ्रेश सामकें. आनी नुस्तें न्ही तेन्ना हाडटा पळय तेन्नाच तें खावंक जाय जाल्यार तें बरें जाता. ताल्ले आजून बरें आहा. हें पळयात. ताल्ले कितें करता गे. ताल्ले थोडे फ्राय करतले थोडे ती म्हणटा आपूण सॉल्व करता म्हणजे आंबट्टीक कशें. आनी आंबट्टी केलें न्ही फ्रिजीन दवरलें न्ही बरें उरता सारकें. हेजें फ्राय खूब बरें आहा म्हणजे ताज्जें आसलेलें. तिसऱ्यो बरें आहा बरें मोठे मोठे आसलेले. ते डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही ते पळय तोंड ओपन जालें. आनी इसवण चड अशें मोठे मोठे म्हणजे मोठे मोठे पीस नासलेले बारीक बारीक पण फ्रेश आसलेले. सद्या हें आयस आहा हें जस्ट फ्राय करतलें हांव. ओके. सो तिसरी हांव न्ही उकडपाक घालता आनी बांगडे ताल्ले बी फ्राय म्हणजे क्लीन करता तो उडच्या पयलीं. ओके. मागीर मेळटा तुमकां.
सो झाले नुसते मी क्लीन करून ताल्ले क्लीन करपाक न्ही खूब टायम लागता अजून उठोंक ना 10 न्हिदलो तो 11 जाली अजून उठोंक ना सो मातशें इसवण न्ही ताका मातशें आयस ते मेल्ट जावंक ना तेच उरला आनी बांगड्याक बीन मीठ लावन दवरला तो म्हटलें तिसऱ्यो हें जाल्लें आसा थंड जाला उठलो सो हेजे न्ही सगळें मास्क काडून घेता उठलो आमचो इश्वीक कितल्यांक न्हिदलो इश्वीक सांग 10 न्हिदलो आतां टायम जाले 12 बरो न्हिदलो आयज आनी मागीर सगळीं घरची काम जालें थँक्यू आ इश्वी जाल्यार आतां ताका न्हांव येता बरो न्हिदलो तो न्हू रे आतां बरी थंडी पडटा न्ही ताका लागून कितें बरो न्हिदलो आतां न्हांवया तेल पुशया कितें पळयता पळय पाळणा जुलांकी आतां न्हिदता न्ही उठ्ठा आवाज करना आनी आपले सावंड करता गू गू अशे आवाज करता आमकां कळात ना उठला म्हणून न्हू रे बरी न्हीद जावंक जाय इफ तरी न्हीद बरी जायना न्ही रडटा न्हू रे आतां न्हीद बरी जाली म्हणून तो आवाज करतालो आमकां कळकूच ना तो केन्ना उठलो काय म्हणून चला जस्ट न्ही हांवें ते गंवाचें पीठ बी ऑर्डर केलें तेजें आत्तां येयलें गंवाचें पीठ मागीर नाचण्याचें पीठ ऑर्डर केलें आयज मागीर गरम मसाला ऑर्डर केले तांदळाचें पीठ ऑर्डर केलें जस्ट आत्तां येयलो डिलिव्हरी केलो आनी गेलो सो इतलो हांव उठलो चला हेका तेल पुसून न्हांव येता सो करी जालें फक्त मागीर नुस्तें फ्राय करूंक जाय इतलेंच न्हू रे न्हांवया चल तेल पुसया सो आमी आतां रेडी जावन भायर सरला लग्नाक वचपाक केन्ना आयकला तुमी आमी केन्ना कोणाच्या लग्नाक बी वयता केन्ना आयकला केन्नाच ना कित्याक आमी कोणाच्या लग्नाक वचात ना एंड टायमार सांगलें कोणाचें लग्न क्लासमेट स्कूलमेट न्ही क्लासमेट स्कूल क्लासमेट म्हणजे एकच स्कुलान शिकताले म्हणजे क्लासीन क्लासमेट सो हांवें ऑन द स्पॉट सांगपाक लागलो वचचें हांव पावलो कितें करतले डिनर रेडी जालें आतां लग्नाक वचप म्हटल्यार कितें कपडे घालूंक जाय हें एक टेंशन म्हाका साडी न्हेसको हांव आनी साडी न्हेसना म्हटलें एक सिंपलशी चुडीदार घातला ओके लग्न आमचें न्ही आमी झगमग घालून कितें वचपाचें हय काय न्ही आमी सिंपल वचपाचें सो जस्ट जेवून भायर सरला आमी टायम जालो हांगासर 2 जावन गेली सो आमी जेवून घरांतल्यान जेवून भायर सरला कित्याक तो मातसो कामाक आसलो बिजी तो मातसो येयलो लेट आमी जेवूनूच या हांव पावलो तशें तांकां हात दिवन येतले हरशिनाथ पणजे खंय म्हणलें तुवें जेट स्क्वेअर विशाल मार्केटच्या वयर विशाल मार्ट सॉरी ओके चला तुमकां थंयच मेळटा सो हांगासर लग्नाक आमकां एक युट्यूब फॅमिली मेवळें नांव सांग सुवर्णा सरदेसाय सुवर्णा सरदेसाय कशें आहा आमचो व्हिडिओ पळयता रे कशें आसता व्हिडिओ खरें खरें सांग खूब लग्नांनी हे ते अटेंड करचे पडटा मजा दिसता लग्न हायर घेवन बाय 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 बाबा हो पळय हांगासर आयस्क्रीम खावपा लागलो तुका जाय ताका हाय कशें आहा आतां कडेन हांगासर आनीक आमची युट्यूब फॅमिली मेळ्ळा हांव सांगता क्रांती कुंडेकर आतां तो चेडो आनी ती भयण आमकां व्हिडिओ आवडटा अपर्णा भाव त्याचो आयज खूब जाणां मेळ्ळा आशिल्लो आतां क्लासमेट आनी खंय कोण कोण हें आसा सपना सांग शिनात कोण ते माय क्लासमेट चाइल्डहुड फ्रेंड कितल्या वर्सांनी मेळ्ळा तुमी 23 23 वर्सां जालीं न्ही आफ्टर 10th मेळ्ळा मेळकूच ना मेळना हय कितें आतां सी कितें जॉबा लागले मागीर लग्न जालें की न्ही आपल्या लायफान बिजी आसता आतां हे निमित्तान आमी येयली हांगासर मेवळें बरी सो जालें बरे भशेन
आणि हे म्हळ्यार आमकां आयज खूब दिसांनी लाडू लाडू खूब मिस करता असलो लाडू हांव. आमी खूब कमीच न्ही लग्नाक बिना वचपाचें. हांव क्रिसमस डेकोरेशन बी येयलें आतां. हय हांव चिंतलें कितें आसूं आतां नाकाशें ना घरा या अजून टायम आहा. आमी चिंतलें की हांव सिंपल न्हेसलां म्हणून खूब जाणां अशें सिंपल न्हेसलेले. चल ओके जालें एक बरे भशेन आतां घरा वयता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला सो पावली आमी घरा ओदूळच पावल्ले. हो न्हिदलोलो न्ही म्हटलें हो न्हिदला न्ही म्हटलें व्हिडिओ म्हजे एडीट करपाचे आसलेले बिग डॅबीन एडीट केले. मागीर हो उठलो पळयात उठलो आतां घातला. सो आयज आमचे कांय प्लॅन नासलेले आनी आमी आयज लग्नाक पावली. सामकें अनप्लॅन कशें कळ्ळें. अशें कोण लग्नाक बी वचपाचें खूब कमी कित्याक कोण आमकां खबर आहा कोण आमकां लग्नाक आपयता न्ही त्या टायमार शिव फ्री नासता. सो आयज तो इवेंट बिगनस सोंपले म्हणून ताणें प्लॅन केलें या म्हणून. सो वचून आयलें. ओके सो आतां मातसो खेळटलो फीड केलो ताका आतां न्हिदतलो तो परत जाम जाला खेळना तो गेले. ओके सो चला हो ब्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.